FDA गोव्यान हो फिश इम्पोर्ट बॅन केल्लो आसा. तशेंच गोव्यान जो फॉर्मेलिन इश्यू आसा हेजेर आयज मारगांव फिश होलसेल मार्केटान प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. हे इश्यू जाता आसतना परते FDA आमचे बंदी केली. तुम्ही ट्रेड लायसन्स काढा, FDA लायसन्स काढा, हे लायसन्स काढा, नाजाल्यार तुमकां नुस्तें हाडपा दिवचें ना, विकपा दिवचें ना. आमी आमचो प्रोसिजर चालू केलो आनी FDAन एप्लाय केली लायसन्सा खातीर. फाटले 30-40 वर्सां ही एक्टिविटी मडगांव चलता. पिकअप स्टँड देन PDA मार्केट, पिकअप स्टँडच्यान PDA मार्केट आयली, होलसेल मार्केट मागीर सुरावली आयली. इतले वर्सां नुस्तें विकता आमी सपोर्ट टॅक्स दिता SPDAक. मार्केटान नुस्तें विकता तो टॅक्स दिता. SGPDA जेन्ना आमी FDAक लायसन्स एप्लाय करपाक गेले आमचे मेंबर, FDA म्हणपाक लागले तुमी म्युनिसिपालिटीचेर NOC हाडा, PDA कडेन NOC हाडा. इतले वर्सांचो एसोसिएशन हे नुस्तें विकता, नुस्तें एक्टिविटी चलता, सगळ्यांक खबर आहा. MMCन आमकां डिनाय केली NOC दिवपाक. आतां परते सांगता 9 तारीखेक तांची मिटींग आसा. ते मिटींगे भितर डिसायड करतले खरें NOC दिवपाक जाय काय नाका. PDAन आमकां NOC दिवना. FDAक जेन्ना आमचे मेंबर एप्लाय केले लायसन्साक ते लायसन्स आमचो तेणें कॅन्सल केलो. FDAची एक ऑफिस इमिडिएटली सबन गोंया मार्केटान घालपाचें. व्हडली व्हडली मार्केट आसा, म्हापसा, फोंडा, वास्को, पेंजीम, मडगांव, सावर्डे, खंय मार्केट आसा थंय घालात तुमी एक ऑफिस. आमकां मल्टी लॅब नाका. सद्याक इमिडिएटली हो सुटाव जावपा जाय जाल्यार, हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय जाल्यार तुमी इमिडिएटली एक लॅब घालपा जाय. आमी हे रिक्वेस्ट करता सरकारा कडेन. आमचो सरकारा कडेन आनी कसलो आमी तांकां ब्लॅकमेल करना, आमी तांचे प्रेशरू घालना. हो तो आज आमचे 5 ते 10 हजार लोक बेकार पडलेले आसा. ऑपोजिशन, रुलींग सगळे बसून हो सुटाव इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवन लोकल कोण ते हेजे लागलेले आसा हेतून एंगेज जावन आसात हे धंद्या भितर, तांचे आज जॉबाचो प्रश्न जावन पडलेलो आसा.